स्मार्ट मीटर नाका म्हणून आम्ही एक प्रकारची चळवळ अशी चालू केल्या. आता आमकां 1120 लोक असे जॉईन झाले. हितून आम्ही जागृताय करपाचें काम पळय. हितून फक्त जागृताय. आम्ही सुरवातेकच सांगला स्मार्ट मिटर म्हणटा तो ऑप्शनल. तुमकां जाय जाल्यार घाला, नाजाल्यार तुमकां घालपाक म्हणून जबरदस्ती करूंक शकना. दीस इज द सिंपल मेसेज. आता जाला कितें, सरकारान 890 crores टेंडर कोणाक तरी अवॉर्ड केला आणि म्हणून इन कोलॅबोरेशन विथ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हाडून जबरदस्ती करपाक स्टार्ट जाला. तिसवाडी तालुक्यात चड करून स्टार्ट जाला. आणि खुबशे लोक इन्क्वायरी करता वॉट इज द एक्चुअल पोझिशन. द पोझिशन इज सिंपल. अमर आता पयर मुंबई वचून आयला आणि काय असे अफेक्टेड शारांनी, ठाण्यात आणि आजूबाजू जंय लोक खऱ्यांनीच आंदोलन करपाक लागल्यात थंय तो मेळूनय आयला. ही विल स्पीक अबाउट इट. पण सांगपाचें इतलेंच की जेन्ना युनियन पॉवर मिनिस्टर मिस्टर मनोहर लाल खट्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा ऑन 2 एप्रिल जेन्ना तो डिक्लेअर करता इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, लोकसभा क्वेश्चन, आणि हे रेकॉर्डान आसा हावजाच्या, की स्मार्ट मिटर्स इज नॉट मॅन्डेटरी, इट इज ऑप्शनल. ह्या स्टेटमेंटाचेर दुसऱ्याच दिसाक यूपीक लोकांनी स्मार्ट मिटर भायर उडोवपाचें काम चालू केल्लें आसा. हें मिडियान येता, सगळे मिडियान येवचें ना हें, कित्याक इट्स अ बिग टेंडर. आता गोंयान ऑलमोस्ट 890 crores टेंडर हो. सो हू इज गोइंग टू लूज दीस ऑपॉर्च्युनिटी ऑन पुशिंग इट ऑन द पीपल. आमी जागृताय इतलीच करता, इट इज नॉट मॅन्डेटरी. परत सांगता, जाय जाल्यार घालपाचें, नाजाल्यार घालपाचें नाका. सो इतलीच मेसेज, सिंपल मेसेज. आणि ताचे एक्सपिरियन्स जो मुंबय वचून आयलो पयर आणि ताणें थंय आमचो शेणोय बाब कमलाकर शेणोय इज अ वन मॅन आर्मी. जाणटो मनीस तो, ओरिजिनली फ्रॉम कुमटा ऑर फ्रॉम समवेअर दॅट सायड, पण तो थंय रावता मुंबय आणि तो ही वन मॅन आर्मी हें फायट करता. FIR लॉन्च करता. कमिशनराचेर FIR घातल्या, पुलीस कमिशनराचेर. ताचो व्हडलो इतिहास आसा. कमलाकर शेणोय म्हणून तुमी गूगल मारल्यार सगळे मेळटले तुमकां. ताजे बरोबर व्हिडियोय काडलो आणि गोंयभर सर्क्युलेट केलो. कमलाकर शेणोय स्मार्ट मीटर अगेन्स्ट स्मार्ट मीटर द वॉरियर हू इज फायटिंग अराउंड. आय मेट हिम इन किला कोर्ट आउटसायड ओनली. थंय दाखयलें म्हाका. ताची 5 मिटरी PIL जे घातल्या ती फायनल ऑर्डरीक आसा. एंड देर ही इज ऑल आउट जागृताय निर्माण करपाक. लोकांनी थंय मिटर घालपाचें बंद केलें. ते जे अडाणीवाले येता तांकां ते वेवस्थीत सांगता आणि ते पयलीं फोर्स करताले. आतां तेय बावडे भिल्यात आनी ते म्हणटात नाका जाल्यार पाड पडगे आमकां मार खावपाचो ना. फ्रॉम देर ही गायडेड मी टू गो टू ठाणा डिस्ट्रिक्ट एंड बोईसर, स्पेशली बोईसर त्या एरियान. थंय लोकांनी ते लोक सकयल रावले वॉचमॅना समोर. तेंच्यानी वॉचमॅन काडल्यान दुसरो वॉचमॅन दवरले. प्रॉब्लेम कितें जाता हांगा, कॉपरेटीव सोसायटी तांची मॅनेजींग कमिटी बावड्याक काय खबर ना. ते येता आनी तांकां NOC दितात. मुंबय खूब कॉपरेटीव सोसायटी, गोंयांत तितली ना आमची कॉपरेटीव सोसायटी. मुंबय एवरीथींग इज फूल हावजींग सोसायटी. सो दिता. बट एज पर द एक्ट society is not a consumer. The occupant is a consumer and the owner of the meter. So you have to give legal notice under section 177 of Electricity Act to each individual, either hand delivered or registered AD, and take a proper acknowledgement and then wait for his reply whether he wants to install it or not. Otherwise it leads to theft of your private property and trespassing of your private property. सो लोखंडवालाची जी चाल आशिल्ली सगळी त्या लोकांनी व्हडलो रातची मिटींग घेवन हांकां धांवडावन घातले आनी ते परत येवना आतां तांचे कडेन. आनी पीपल आर रेजिस्टिंग हेल्प. एंड कानपुरात रोल आउट, उत्तर प्रदेशाक रोल आउट स्टॉप केला आणि दे हॅव रिफर्ड दीस स्मार्ट मिटर्स टू कानपूर IIT टू स्टडी ऑन इट बिकॉज द बिल्स आर एक्झॉर्बिटंटली हायर टू कन्झ्युमर्स. हे जे म्हणटा स्मार्ट मिटरा खातीर बील वाडपाना जाल्यार हे कानपूर IIT कित्याक दिला उत्तर प्रदेशाच्या सरकारान. मध्य प्रदेशात लोक कायलींनी घालून मिटर भायर उडयतात. व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर कितले आहा तुमचे जाल्यार आमी शेअर करपाक शकतात. एवरीवेर दीस इज गोईंग ऑन. इट इज नॉट ओन्ली गोवा. गोवा वी आर स्टील नॉट अवेकन. आमी मातशे सुशेगाद, आमी रावल्यात एंड वी आर एज्युकेटेड, वी आर लिटरेट. वी थिंक दॅट आमी सेक्शन जर आमी दाखयले गव्हर्मेंटाक, स्टाफाक, ते आयकले म्हणून. पण अशें दिसता की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे हायर अप्स आसा तांकांय सेक्शना सारकी खबर ना. एंड आवर इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर
बाब दीपक ढवळीकर इज ऑन रेकॉर्ड सांगपाक सुदीन ढवळीकर इज ऑन रेकॉर्ड सांगपाक की स्मार्ट मिटरा बद्दल गोंयकारांक कांयच खबर ना, आपल्या सगळें खबर आहा म्हणून. समज गोंयकारांक जर खबर ना बाबा, तूं यो आनी आमकां सांग आनी तुका कितें खबर आहा तेवूय सांग. आनी पयलीं तुजें आख्खे मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलीं बसय, सगळे MLA मिनिस्टरांचेर बसय, 1 वर्स स्टडी करा, ताजो डेटा आमकां दिया आनी मागीर आमचे कडेन या. हॅविंग सेड दीस, कोणाक बसोवपाक जाय, वी हॅव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल. आवर कन्सर्न इज आमचो जो एनालॉग डिजिटल मिटर चलता तो बऱ्या भशेन चलता, तेजी लायफ 40 वर्सां. ह्या स्मार्ट मिटराची लायफ इज एप्रॉक्सिमेटली 4 to 5 years ओनली. मागीर कितें, मागीर आमीच पयशे भरचे पडटले. आनी आतां जे तुमी येवन बसोवन वता ताका सिम कार्ड घालना तुमी. इट इज एज गूड एज वर्किंग एज अ डिजिटल मिटर. पयलीं तुमची इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करा. अँड दीस RDSS स्कीम, लास्ट सांगता तुमकां, इज ओनली फॉर स्टेट्स वेर द लॉस, transmission loss is more than 15%, and to plug it down to 15%. Our Goa's loss is not 15%, it is almost less than 10%.